आयज तावन आमी पवित्र सातोड्यान भितर सोदता आनी जेजूच्या कोश्टांक लागशिल्ल्यान सांगात दिता आनी ह्या कारणान आयचो आयतार जेजूच्या कोश्टांचो आयतार म्हूण आमी परगट्टा. आपलो पास्काचो गूट शेवटाक पावूंक जेजू जेरुजाल्यान भितर सरलो आनी हो गूट पवित्र सभा आयच्या दिसा समोरमता. ताळयो घेवन परजेन जेजू रायाक येवकार दिलो देखून आमी आयच्या आयताराक ताळयांचो आयतार म्हणटा. उदक जाय. जेजून आपल्या जिवितांत कोश्ट स्विकारचे आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण करची म्हूण बापाची खुशी जाली. आनी जेजून मनीस सोयम घेतल्या उपरांत आपल्या बापान आपणाक ह्या संवसारांत कित्या पासत धाडला तें पयलें वळखून घेतलें आनी आपल्या बापाची खुशी वळखून घेवंक कोश्टांतल्यान आमचें तारण करूंक कोश्टांक ताणें आपखुशीन वेंग मारली. म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, जायते फावट उपयोग जावन कितल्याच जाणांचो जीव वेता. घरचीं घरदार न्हेसोन वा जेवण ना जावन तळमळटात. असल्या वेळार तुजें काळीज ह्या कश्टावतेल्या भावा भयणी सोवें चुरचुरता आनी तूं तांकां आदार दिताय तेन्ना हांव तुज्या बळ्या करुणेचेर म्हजें मुखामोळ छापून हाडटलो आनी तुका बळ, शांती आनी समाधान फावो जातलें. मन आनी काळीज बदलुया, एक बरेशें कुमसार करुया. जिवीत आमचें नोसोरया, जेजूची गोवाय जावुया. मन आनी काळीज बदलुया, एक बरेशें कुमसार करुया. जिवीत आमचें नोसोरया, जेजूची गोवाय जावुया. काळ वोपराची ताचो सगल्यांक तो कुरपेचो आमकां उणें करून दुसऱ्याक पावपाचो. वायट सुयो ताण्याचो उपास करपाचो. मागण्यांत देवाक पावार्थान उलो मारपाचो. काळ वोपराची ताचो सगल्यांक तो कुरपेचो आमकां उणें करून दुसऱ्याक पावपाचो. वायट सुयो ताण्याचो उपास करपाचो. मागण्यांत देवाक पावार्थान उलो करपाचो. मन आनी काळीज बदलुया, बरेशें कुमसार करुया.
जिवीत आमचें नवसर्या जेजूची गोवाय सांगुया मन आनी काळीज बदलुया बरेशें कुमसार करुया जिवीत आमचें नवसर्या जेजूची गोवाय सांगुया